गायज पयात गायज थाली येल्लेली असा. सुंटा किती मोठी असते. केदे तोंड उघडले पळय, क्रोकोडाईल गो पळय. ये स्विमिंगचे सगळे घालून सायकलिंग येन. होय हय का? तू किती करताय रे? झोमॅटो से मैं सायकल ऑर्डर करवा. वा बाई वा. आग आम्ही आज खंय येयल्या. सो गायज आज आम्ही येल्लेली असा फिश थाली खावपाक ब्लू मॉन खोर्जुया. आणि हांगासर पळय काय बरें आसा. नेक्स्ट टाइम आम्ही थंय बसलेली, आयज हेवटेन बसली न्हू का. मातशें वत कडक आहा न्हू गायज म्हणून आम्ही हांगा बसले. आणि भायर खावपाक जाय आसलें म्हाका आयज इतल्या दिसांनी. सो फिश थाली ऑर्डर केल्या. आणि हांगाली फिश थाली चड एक्सपेन्सिवूय ना. हय आणि बरी लागता. हय सारकें न्हू आग मजे. सो गायज तुमकां खरें सांगूंक म्हाका चायनीज बी खान वाज येयलो ते चिकन म्हाका जाल्यार नुस्तें ना जाल्यार म्हाजें जेवण कशें वचना. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आकान आमच्या घेतला लिंबू सोडा. माझं फेवरेट गायज लिंबू सोडा, माझं फेवरेट. सुंगटांची थाली पळयात, काय बरी मोठी सुंगटां सारकी. कडी आहा, तिसऱ्यो आसा, कुल्ल्यो आसा, किसमूर आसा, गुलाब जामून आहा. गायज पयात गायज थाली येल्लेली असा आणि हांव सारखे खावपाक एक्सायटेड असा. आणि एका पळय सुंटा किती मोठी असते. मस्त एकदम कडक टेस्ट आहे. बरा. हा पळयात आकाक पळयात. आग सारखे रेस्टॉरंट म्हणल्यार इतले फुलता सारखे. जरा रांदपाक गावाना ना म्हणून. व केदे तोंड उघडले पळय, क्रोकोडाईल गो पळय. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगाल्ले न्हू म्हाका किसमूर खरेंच लायक जाल्या, बेस्ट. आनी हांगालो व्ह्यूय बरो आहा बसपाक बीन. आनी हांगासर पळय कुल्ल्यांची कडी आसा, तिसऱ्यो आसा, खूब कितें कितें आसा न्हू आहा. सारकें न्हू. पळोवंक शकता हांवें सगळे प्लेट खाली केल्लेली आसा आनी हेणी केल्लेली आसा. आतां कितें या मगो आतां घरा. गुलाब जामून आता. आनी पयशे कोण भरतले बापूय. तू भर मगो. तू व्हडलें म्हणटाय मगो आपूण. माडाम म्हणटाय मगो तूं. माझ्याकडे पैसे ना. माडाम म्हणिनाय तूं. सो गायज हे पळय शिप्यो खुबे तिसऱ्यो मगो तिसऱ्यो पळय. म्हाका न्हू तिसरे आणि खुबे भितर अजून अंतर कळना तुका. म्हाका कोणी सांगितलं जाल्यार कळटा. हय. तेंचो टेस्ट चड बरो आहा. खरेंच बरें आहा. तुम्ही येवचे गायज ह्या रेस्टॉरंटान. आनी हांगाल्यो रेटी न्हू बेस्ट आसा. चड हायफाय रेटी ना. तुमच्या सोनांक जानूंक सगळ्यांक घेवन या. फॅमिलीक. सो गायज हांगासर तुमकां एक रियलिटी सांग. हांगा आसा सुंगटां कडी घे म्हूण कितें कितें आहा तें न्हू कोणाकूच दिसना. वायट मनीस जो आसता खबर आहा तेका हें कांयच दिसना. तेका दिसतलें कितें सांग, आसान कितें आहा पळय तें. आमकां थोडे दीस पयलीं न्हू अंकिताले तेवटेन एकल्या दादल्यान विचारलेले, अरे तुमी तुमच्या टेबलाचेर ग्लास दिसतालो मरे. हे कोण तेच्या जाग्यार आनी कितें दिसतालें तें नुस्तें बिस्तें कांय कोणाक दिसनासलें न्हू आहा. हय फक्त ग्लास दिसता. मेंटॅलिटी कितें आसता जाणा, ग्लास आहा म्हणजे तेतून सोरोत आसा. ओके. आनी कितें आहा जाल्यार तितून सिगरेटूच आसा. ही थोड्या लोकांची मेंटॅलिटी. तेका आमी कांयच करूं शकना. ओके. आनी कितें कोण वायट करता न्हू तेका तर सजवूंक वचत न्हू. बाबा तूं वायट करता न्हू तुज्या हेजेर टेबलाचेर ग्लास आहा मरे म्हणटात लोक. तशें आहा. आनी वन लायफ गाय एन्जॉय करा जाय तशें यु नो. कोणाक त्रास करूं नाका. आनी यु नो बी हॅपी अँड बी कायंड विथ पीपल. A few moments later. ये क्या लाई? लकड़ी का मगरमच्छ. किसने दिया है ये? बीवी ने? नहीं खरीद के लाया है. कितने रुपया रे ये? और ये चश्मा पहनी है. स्विमिंग ग्लास. हाँ स्विमिंग का ग्लास लेके अरे बाप रे. ये लकड़ी का मगरमच्छ है, मात्र 20. अरे अभी तू किधर जाएगा स्कूबा डाइविंग को? और आज ठंडा बिंडा पी के आज एकदम सेठ मानुस जैसा मेरे तुम. सेठ जैसा मेरे काम कर रहा है तू आज. और ये मगरमच्छ काटेगा मेरे हम सबको लाया है वो. अरे लकड़ी का नहीं काटेगा. कल्ला बस. मस्त है मस्त. साइकिलिंग को
भैया चलो साइकिलिंग को घूमने चलेंगे. ये स्विमिंगचे सगळे घालून सायकलिंग येन. होय. होय का? चला हा चला सायकलिंग. हे किती रे घातलाय ते ते बॉडी आणि दोळ्यांक घातलाय ते ते चष्मा आणि तुवेर कॅप कित्याक घालतात ते ते नावपाक नावपाक. आता सायकलिंग वयताय का नावपाक वयताय सायकलिंग. सायकलिंग. अबे ऐक रे तेजे सायकलिंग या ते घालून. ये माझी स्टाईल. सकाळच्या टायमात हा ये माझी स्टाईल. अति तेजी स्टाईल खवे. ये पहन के अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे. अवे किरा म्हणता तो पय आता तसो शॉपार वयता खंय तो. ए किरे रे स्विमिंग काय बॉडी बॉडी. हे स्विमिंगचे घालून ते तुका सांगता सायकलिंग करूक या गोय. बॉडी हमारा. तू किरे करताय रे. जोमेटो से मैं साइकिल ऑर्डर कर रहा हूँ. वाह भाई वाह किसके लिए. हा आमकाय बी करा ऑर्डर झोमॅटो वयल्यान सायकल. पाने भाई के लिए. राव साइकिल. मगर आई नहीं रहा. क्यों नहीं आ रहे है. मंगवा रे आएगी ये गाँव का नहीं आ. आएगी रे. अम्मा कलरिंग कलरिंग है. जोमेटो से ही मंगवाओ रे 10 मिनट में आ जाएगी. अम्मा जान से देखेंगे. गाव में तेरे को. ओके सो गायज तुम्ही हे हालत पळोवंक शकता बेडशिटाची कितें जाल्या ती. सो त्या खातीर आमी नेवी बेडशीट हाडलेली आसा आनी हेजी डिटेल्स तुमकां पयलीं हांव बेडाक घालता आनी मागीर दाखयता. चला चालू करया न्हू. पळय काय बरें दिसता पळोवपाक. आनी हेजी प्रिंट पळय कॉटन हा पळय काय बरी प्रिंट हा पळय. लोकांक खूब लायक जातली. सो हेजी कितें डिटेल्स आहा पळय ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. फटाफट वचा आनी घ्या कित्याक ऑफर आहा हेजेर. आनी एक ही पळय ही एक वस्त आहा म्हाजे कडेन कास्ताच सारकी. ओके हो लेटस्ट वर्जन आनी एक हेजो ओल्ड वर्जन येतालो बट दीस इज द लेटस्ट वन. हेका कितें आहा जाणा तुमी एमर्जन्सी यूज करूं शकता यू नो एज अ लायट रातची. ओके आनी फ्लॅश लायटूय आहा हितून आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हितून भितर एक लायटर आसा. ओके सो हेका मातशी ताकद लावची पडटा ओपन करपाक. हो दामून दवरलो न्हू काय गरम जाता पळय. ओके लायटर. सो तुमी कोणी भायर क्लीन बीन करता म्हाज्या भाशेन तुमी पळयता आसतली न्हू. एवरी टायम हांव क्लिनींग करता कितें ना कितें करीत आसता. सो म्हाका न्हू लायटर जाय पडटा कित्याक हांव केन्नाय कितें भायर कितें साफ करता जाल्यार जळयता. सो हे बेस्ट. चार्ज केलो आपलो यूज केलो. हे खंयसून हांवें घेतला बाय चान्स म्हाका जर लिंक मेळटा जाल्यार हांव तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. तेय तुमी वचून परचेस करूं शकता. फूल पावर सारकें काय न्हू तुमकां. गायज दिस इज व्हेरी पावरफूल पावर बँक. ओके 2000 mAh. हेतून हांव कमीत ते कमी 4-5 फावटी यू नो म्हाजो मोबायल चार्ज करूं शकता इन एमर्जन्सी. जे कोणी आउट ऑफ गोवा बीन आउट ऑफ हितून इंडिया ट्रॅवल करता आउट ऑफ गोवा जाल्यार दीस इज द बेस्ट सोल्युशन यू नो टू कॅरी. तुमचो लॅपटॉप बीन सगळें चार्ज करूं शकता हितून. सो गायज तुमी आयचो ब्लॉग आमचो पयलो आसतलो. आयज आमी गेल्लेली रेस्टॉरंटान. फाटल्या फावटी आमी त्याच रेस्टॉरंटान किंगफीश थाली खाल्लेली न्हू. होय किंगफिश थाली. पण आमकां थंय आयकून येयला की बरे सुंगटांचे यू नो थाली इज अमेझींग आनी आमी ट्राय केली पयली. इट वॉज खरें यमी. तुम्ही वचून केन्नाय ट्राय करा फूल पावर सारको. ओके आनी आयच्या व्लॉगान तुम्ही पळयलां आसतलें आमचो भेल म्हणटो येदो हो चायनीज स्विमींग सूट घालून आमकां सांगता सायकलिंग या म्हणून. कितें म्हणटा तो आनी कितें कितें करीत आसता. तो कॉमेडी तो कितें कितें करीत आसता पळय तुमकां सांगूं शकना पळय तितलें. सो गायज आमी डिसायड केला की आमी सायकल घेवन भायर सरतली म्हणून सायकलिंगेक. पण हांव सायकलिंगेक म्हाजे सायकलीक न्हू कितें तरी मॉडिफिकेशन करपाक सोदता. सो हांव चिंत्तालो ती डिसमेंटल करपाक. मागीर हांवें चिंतलें आसूं म्हटलें अंकिता म्हणटा सगळ्यात कितें मॉडिफाय करता आपणाकूय चलोवंक मेळटा ती ना करता. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें म्हटलें चल या लेट्स गो फॉर अ सायकल रायड. कितें म्हणटा. हय गायज तुमकां खरें सांगू फाल्यां सकाळी हो सायकल मॉडिफिकेशन करतलो आनी म्हणटलो तूं आनी सायकलीक हात लाव नाका स्क्रॅचीस घालतले म्हणून. हा आनी ताका बाय मिस्टेक म्हाजे कडल्यान खंय स्क्रॅचीस बी पडले जाल्यार कोणाक किरकीर आयकोंक जाय. सो गायज हेजो फोकस पळय आतां कसलो आहा तो. तरी हे दोनूच बटन हे यूज केल्या म्हणजे दोनूच हेडलायट यूज केल्या. सो गायज कितें आहा जाणा
आमी सायकल रायडीक वचोंक सोदता, बट कितें आहा जाणा मातशें पयस वचोंक सोदता. सो गायज ज्या जाग्यार आमी रावता कोण कोण आमकां प्लेस सजेस्ट करता लेट्स सी. कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी आमच्या वांगडा कोण सायकल रायडाक जॉयन जावपाक सोदता जाल्यार कायंडली DM न्हू आं. हय चेडू चेडो कपल यंगस्टर्स एल्डर्स कोणीय आमच्या वांगडा जॉयन जावं शकता. सो मातशें हेल्थूय इम्प्रूव करया. हांव पळय कसो बारीक जालो तसो तुमी तुमच्या हेल्थाची कॅर घेया. आयच्या ब्लॉगान हांवें तुमकां आनी एक वस्तू दाखयलेली आसा दॅट इज बेडशीट. आनी दीस बेडशीट टू गुड. ही हांवें काल घातलेली, कालच्या ब्लॉगान तुमी पयला आसतली. हांवें एक दीस यूज करून पयली. हांव पळय तुमकां कितें दाखयता तें हांव सदींच बरेंच दाखयता. हांव पयलीं यूज करता मागीर तुमकां सजेस्ट करता. सो हांवें यूज केलें आनी इट वॉज अमेझींग, टू गुड, सारकी बेस्ट. आनी हेतून कम्फर्ट इज टू गुड. ओके, हांव गावता जाल्यार हेजो लिंक पासून तुमकां घालता. ओके, कितें आसता जाणा तुमकां खरें सांगता, एक वस्त आसता, प्रोडक्ट आसता पळय तो आमी घेता ऑनलायनूच, पूण कितें आहा युट्यूबाक न्हू टॅग करपाक एकदां तो अवेलेबल आसना. युट्यूबाचेर एकदां अवेलेबल आसना. सो बिकॉज ऑफ दॅट इश्यू जाता. बट वॉट एवर इट इज आमकां गावत जाल्यार आमी डेफिनेटली घालता. आनी पॉवर बँक तुमकां दाखयला. पॉवर बँक सारको इम्पॉर्टंट आयचे डेटीक, सामको इम्पॉर्टंट. आनी जो कोणी कंटेंट क्रिएटर आहा आमच्या भशेन जाल्यार तांकां फॉर एक्झाम्पल एक्सटर्नल मायक, ओके, मागीर जावन आसा कितें म्हणटा ते पॉवर बँक, लायट, इन्वर्टर, वायफाय राउटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हे बारीक बारीक वस्तू, ट्रायपॉड, मागीर गिम्बल, कॅमराज, मागीर एक्शन कॅमराज, हे सगळे इम्पॉर्टंट आसता. सो वी हॅड स्टार्टेड, आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लेले वी स्टार्टेड फ्रॉम झिरो. आमचे कडेन कांयच नासलें. ओके, आनी आय स्टील रिमेंबर जेन्ना हांव मोटो ब्लॉगिंग करतालो हांवें एक कॅमेरा घेतलेलो न्हू का, आनी तो आमी कॅमेरा EMIचेर घेतलेलो न्हू. आनी खरें तुमकां सांगता ते कॅमेरान हांवें आयज पर्यंत इतले शूट केले बरे बरे, बट इट वॉज गूड फॉर नथींग. कितें फायदो जाला? कांयच ना. आनी हो चॅनल ह्या जाग्यार आमी इतले इम्प्रुवमेंट करता लायफान, तेजेर आमी केन्ना मोस्टली यूजूच करूंक पावूंक ना. व्हेरी रेअर आमी जेन्ना बायक रायडाक वयता तेन्ना तुमी पयला आसतलो मोटो ब्लॉगिंग केल्लो हांवें. सो चिंतता की लॉंग रायडाक वयपाचें, थंय तुमकां मोटो ब्लॉगिंग दाखोवपाची, तुमकां हे बायकीर जाय त्या बायकीर जाय, की म्हाजी अपकमींग RXचेर जाय तें तुमी सांगा. तुमकां खरें सांगता गायज, म्हाजी RX 100% रेडी आसा. म्हाका हाडपाक नाका, कित्याक हांवें न्हू हांव ती गाडी घेतली का म्हाजें एक ब्लड आसता पळय तें, एक वायब, 2 स्ट्रोक बायक गावली मातशी ओडून पळोवया कितली चलता, फास्ट चलता. सो आय डोंट वॉन्ट टू रिस्क घेवपाचें ना लायफान. सो हांव जाता तितले पयसूच करता स्पिडीक. आनी तुमकांय हांव केन्ना तशें नाका जाल्लें कितें सांगिना की गाडी घेया आनी 200-500 स्पिडीचेर चलया म्हणून. इट इज टोटली रॉंग. आयज हांवें एक व्हिडिओ पयली, तितून एक भुरगो, मायनर भुरगो रिवर्स कार घेता पणजे, आनी फाटल्यान एक ज्यो रस्त्यान वयता त्या दादल्याचेर मारता. आनी थोड्या तेंपान म्हणजे थोड्या वक्तान तो हॉस्पिटलान डेथ जाता तेची. सो दीस इज वॉट आयच्या भुरग्यांचे आवय बापायची मिस्टेक, तांकां येदी व्हडली गाडी चलोवंक दिता, बायक चलोवंक दिता. आमच्या टायमार आमची मम्मी डॅडी आमकां गाडयेर बसल्यारूच आमकां बोवां मारताली. म्हाका जाल्यार डॅडी सोमतो धोपडटालो. सो कितें आसा, आमच्या भुरग्यांक आमी बारीक बारीक नॉलेज दिवची आसता की हें करीत जाल्यार हें जातलें, हें करीत जाल्यार हें जातलें. आनी आयज काल तुमी पळयता इतले गँग वॉर जाता, मर्डरी जाता, तितून मोस्टली नांव येता 18 years old, 17 years old, 20-21 years old. ह्या भुरग्यांक नॉलेज आसना की कोणाचो मर्डर केलो, कोणाक कितें केलें जाल्यार हेजी एक्शनाचो रिएक्शन कितें जातलो, लायफ टायम तुमकां भितन बसचो पडटलो, हें तुमकां खबर आसना. सो कितें आहा, आयच्या भुरग्यांक आवय बापायची ड्युटी की तुमी सांगपाक की बाबा तुमी गाडी चलयता, तुमचे कडेन लायसन ना, आनी आपणाच्या भुरग्याचेर ट्रॅक धरूंक जाय. तो भुरगो कसो गाडी चलयता, बरी चलयता ना चलयता, फास्ट चलयता, तुमकां खबर आहा इतल्यो लायफ पिड्यार जाल्लेल्यो आहा, ऑल बिकॉज ऑफ मायनर जे भुरगे आसा पळय, आवय बापायचे मातशी मिस्टेकी खातीर दुसऱ्याची लायफ वयता. कितें म्हणूंक सोदता तूं? सारकें मेन थिंग गायज कितें आहा, आमच्या टायमार म्हाका जाल्यार मम्मान म्हाज्या फोन सुद्दां दिवंक नासलो गाडी खंयची. तशें आसता तें. सो कितें आहा, आयज काल भुरग्यांक सगळें इजी जाला. मोबायल, इंटरनेट, वायफाय, TV आनी कितें टॅब हें तें. आमच्या टायमार स्कुलान मोबायल नासले. आतां मोबायलाचेर सगळ्यांचे हें येता, स्कुलाचे पोर्शन्स येता आनी कितें कितें येता. सो इट्स डिजिटल इंडिया जाल्लेली आसा. ओके, सो गायज येस, थँक्यू सो मच आमकां तुमी खूब सपोर्ट करता म्हणून. आनी
डिसेंबर परत एकदा हांव एवरी टायम तुमकां लास्ट एक एंडींग एक मेसेज दिता. डिसेंबर प्लीज रायड ड्रायव्ह सेफ. भुरग्यांची तुमची कुयदाद घ्या. आनी तुमकां खबर आसा जे कोणी म्हाज्या सारके व्हेकल लवर आसा, जे मोटरसायकल फास्ट चलयता, कार चलयता, जाल्यार प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमची पेरंट्स तुमची वाट पळयता, तुमची बायल भुरगीं तुमची वाट पळयता. सो प्लीज रायड सेफ, ड्रायव्ह सेफ आनी मे गॉड ब्लेस यू. आनी कोण कोण सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब हेज्या फेस्ताक कोण कोण गेल्लेले आसा जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आमी गेल्ले तेन्ना गर्दी नासली, तुमी गेल्ले तेन्ना गर्दी आसली काय ना ते सांगा. आनी 2 दिसान हांव परत एकदा वयपाचो आसा. दीस वील बी माय लास्ट टायम, म्हणजे कितें म्हणटा ते ह्या वर्साचो आनी एकदा हांव लास्ट फावटी थंय वयतलो. आनी मागीर डायरेक्ट नेक्स्ट इयर न्हू म्हणूंक सोदता. डायरेक्ट So, नेक्स्ट इयर. चॅनलाचेर आमचे नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नाईट आनी फुल पॉवर. बाय. बाय बाय, गुड नाईट गाईज. साखरपारा सबस्क्राईब करा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. करा ना भावानो, बेश्टेच नाकाल्ले सांगू नाका करतात म्हणून. कोण साखरपाराय करिना, सगळ्या बेश्टेच म्हणटात मैंने किया है मैंने किया है म्हणटात. हांव कोण करिना. चला.